शनिवारी सकाळी दूधसागर टूर ऑपरेटर्सांनी साखळी उपोषणाक सुरुवात केली। त्यांची मुखेल मागणी जीटीडीसीन दूधसागरार ऑनलाईन पद्धतीन सुरू केल्ले रजिस्ट्रेशन रद्द करचे। सिच्युएशन म्हणल्यार अशें आसा की आमी जुलय म्हयन्याच्यान पत्रव्यवहार करीत आसा आनी आमी गव्हर्मेंटा कडेन जे कितें आतां पळय वारंवार पत्रव्यवहार म्हण तोंडान म्हण सगळीं सांगता, आमदार म्हण मुख्यमंत्री म्हण सगळ्यांक आमी एक मनशाक सोडना, सगळे आमचे जे गव्हर्मेंटाचे मनीस आसा ते सगळ्यांक सांगलेलें आसा। आनी आयज आमी दूधसागर हाज्या पांया कडेन गांवकरां हाडून आमी सांगणे करून पयले, मागणे करून पयले आनी आज आमी घराणी घातलेले आसा। कित्याक घराणी घातलेले आसा? आमच्या लोकांक सगळ्या एकवटान दवरी आनी आमी इतलेंच मागलेलें आसा की जो कोण पळय मनीस आतां जीप घेवन वयतलो आनी जे पळय आमचे ओनरा भितर जी फुटाफूट जो कोण मनीस करता तो हाज्या तूच पळय, कळ्ळें तुका? प्रसंग येवना की आमी उपोशणाक बसप, सरकारा कडेन परती मिटींग घेवप। 25 वर्सांक जितल्यो हांवें मिटींग अटेंड करूना, म्हजी संस्थेच्यो ह्या 5 मिटींग केल्यो। मिटींग आमदारा कडेन मिटींग घेवप, सीएमा कडेन मिटींग घेवप, आमच्या आदवोगादा कडेन मिटींग घेवप, हो सगळो प्रसंग आमचेर हाडलो। फकत आमची ती केली ती लास्ट कमिटी आसली ती ताणें जो आमचो इलिगली म्हणटा, कित्याक हांवूय त्या कमिटीन आशिल्लो, आमकां कन्सल्ट केले शिवाय तो पयलो आमची वेबसायट बी डोमेन दिली। हांव अनपढ न्ही, म्हजेर आरोप जालो की लेटर हांवें केलें म्हूण। हांव अनपढ न्ही, म्हजे कडेन मास्टर्स डिग्री आहा ती नाका, पूण एटलिस्ट शिक्षीत हांव। वेबसायट बी डोमेन हें म्हाका जर कळना जाल्यार हांवें सगळें सोडप आनी घरान येवप। उपरांत सुवातेर दारबांदोडेचो उपजिल्लोधिकारी पुलीस उपअधीक्षक पावले। आंदोलनकर्ते टूर ऑपरेटर्स थळावे आनी बायलांनी रस्त्याचेर ठिया मांडिल्लो। आदलो एमएलए विनय तेंडुलकर त्याचे फाटलो पावसकर आणि आताचो एमएलए तिगांनी आमकां कॉन्फिडन्स। वातावरण तंग जाल्ले। उपरांत सुवातेर आदलो आमदार आनी खासदार विनय तेंडुलकर आनी भाजप मंडळ अध्यक्ष विलास देसाई पावले। हे वेळार तेंडुलकरान आदी आंदोलक टूर ऑपरेटर्सां वांगडा चर्चा केली आनी मुख्यमंत्र्यांक फोन लायलो। आयचे दिसा ऑफलायन पद्दतीन दूधसागरार जीपी सोडून पर्यटन हंगाम सुरू करपाचे मुख्यमंत्र्यां वांगडा उलोवन तेंडुलकरान केल्ले तात्पुरते शिश्तायेचेर ऑफलायन पद्दतीन जीपी दूधसागरार सोडल्यो। एक्चुअली काल आमदार आम्ही सगळे पार्टीचे विलास देसाई, मच्छिंद देसाई, बालाजी गांव, आमचो विशाल परब हे सगळे सीएमा बरोबर काल मिटींग केली आणि आमदारा बरोबर काल आमदारान सांगले पैसे 2 दिसा भितर सुट्टा म्हणून आज पर्यंत 7 दिवसां 7 पर्यंत सुट्टलो। आणि पयर मिटींग जाल्ली दारबांदोडा कलेक्टर ऑफिसान लोकल टूर ऑपरेटरा बरोबर तेजे प्रमाणे ते म्हटल्यार आज 7 पर्यंत 2 दीस मागले आमदारान। सीएमान झाले आमदार ऑपरेशन सोडयतलो म्हणून काल तुम्ही आनी पळोवं नाका हितून बरे भशेन सुट्टा म्हणून। आनी सकाळी फुडें एक 9 सुमार हांव वचपाक भायर सरयलो बॉम्बे। 9 सुमार मच्छिनाचो फोन आयलो, तो मला हांगसर लोकांक अरेस्ट करता आनी पोलीस फोर्स आयला। अकस्मात कितें जालें कांय कळना म्हणून आमी सगळे धांवून आयले। पळय जाल्यार हांगा डीवायएसपी आसा, कलेक्टर आहा, बाकी पोलीस फोर्स आहा आनी सेवाक उलोवप जालें। सेवाक सांगलें की हे गांवचे वातावरण बिगडटलें। सेवाक म्हणलें कितें आसा तश्यो ऑनलायन कितें घेतल्याच्यो गाडयो 4 आसा म्हणजे त्यो सोडून लागलो। आनी ऑफलायन कितें आसा त्यो बी कोण जाय घेतलो ऑफलायन 3:30 पर्यंत टायमा प्रमाणे सोडन म्हणून त्या प्रमाणे आज
ऑनलाईन हे आता बंद केलं सध्या 80 दिसांसाठी तुका बुकींग घेवचो ना आणि ऑफलाईन आता गाडी आता सोडटले पूण हे चालू उरतले काय कशी आज सांजे आज तिळसर बसतले आम्ही म्हणजे आपली 25,000 आणि कमिटी खापयची शेनवारा सांजे 7 वरांचेर आंदोलक टूर ऑपरेटर्स आणि मुख्यमंत्र्यांची बसका जातली म्हणून कळटा. हातूंत ठोस तोडगो येता काय ना ते पळोवचे पडटले. एकनाथ खेडेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.